भारताच्या सीमेचेर घुसखोरीचो उपद्रव आशिल्ल्या वाठारांनी लष्करी शिक्षण काय प्रमाणात सक्तीचे करपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। त्या दिशेन धोरण थारावक समिती नेमल्या। एनसीसी घेवपी विद्यार्थ्यांचो आणि तातल्या तातूंत एनसीसी चलयांची लष्करांत भरती वाडोवपाचे दिशेन रक्षा मंत्रालय यत्न करतले म्हण रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकारान लोकसभेत उतर दिले। गोयचो खासदार नरेंद्र सावयकार धरून कांय खासदारांनी लष्कर भरतीचेर विचारिल्ल्या प्रश्नाक पर्रीकारान ही जाप दिली। स्पीकर मैडम, उस दिन जब यहाँ प्राइवेट मेंबर बिल चल रहा था, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि मिलिट्री एजुकेशन कंपलसरी करने के बारे में सोच चल रही है। हमने एक कमिटी भी वहाँ फॉर्म की है, जिसके माध्यम से ये कैसा द एनरोलमेंट कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में सोच चल रही है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक बार 2 महीने के अंदर इसके बारे में हम लोग सोच बढ़ा के बॉर्डर स्टेट में पर्टिकुलरली एरियाज विच आर जनरली फीड स्टॉप फॉर आर्मी रिक्रूटमेंट, वहाँ एनसीसी की कंपल्शन लिमिटेड लेवल पे करने की कोशिश करेंगे, सब्जेक्ट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ये नंबर बढ़ना चाहिए, काफ़ी बढ़ना चाहिए, इसके बारे में सरकार सहमत है। क्वेश्चन इज ऑन एनसीसी and I would like to indicate that girl cadets form 26% of the total NCC enrollment. They are around 3 lakhs, and I will certainly favor additional enrollment of girls in NCC as well as wherever possible in the army. ड्रग्सांच्या वेव्हाराच्यो नाडयो आवळटले जाल्यार गोंयांत एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स करचो म्हण काँग्रेसीन मागला। ह्या टास्क फोर्साचेर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, कस्टम्स, सेंट्रल एक्सायज आणि गोंय पुलिसांतल्या बऱ्या अधिकाऱ्यांक नेमचे म्हण काँग्रेसीन मागला। फाटल्या वर्सभरांत गोंयांत धरिल्ले ड्रग पेडलरांनी 62 गोंयकार आणि 23 भायले। ड्रग्साचो वेव्हार ट्युरिस्ट चड करतात म्हणटा ते दाव्यात तथ्य ना म्हण काँग्रेसीन मुख्यमंत्री पार्सेकाराक जाप दिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ड्रग्सा आड उलो मारल्या उपरांत गोयचे पुलीस पॉलिटिशियन ड्रग्स माफिया नेक्ससान परत तकली वयर काडल्या। पुलीस पॉलिटिशियन ड्रग्स माफिया नेक्ससाचेर नेमिल्ले सभाघर समितीच्यो शिफारशी सरकारान चालीक लावच्यो म्हूण काँग्रेस मागता। जेन्ना हे टास्क फोर्साचें गठन जातले होच एक उपाय, कारण टास्क फोर्सान जेन्ना सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे ऑफिसर्स आसतले फक्त ड्रग्सांचेर डोळो दवरून गोंयांत येवपी ट्युरिस्टांक उपाय करतले म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकर उलयलो। काँग्रेस म्हणटा ड्रग्सांचे केशींनी फाटल्या वर्सभरांत पुलिसांनी धरल्यात तातूंत अर्द्यावर गोंयकार। आमचे जे गोंयचे यूथ आसात, ड्रगांचे पयशे आसा हाजे कडेन वळपाक लागल्यात। 2013-14 जवळ जवळ 85 जे अरेस्ट जाल्यात, तातूंतले 62 लोकल्स आसात, 62 आणि जस्ट 23 फॉरेनर्स। ड्रग्सा आड कारवाय करपी पुलीस अधिकाऱ्यांच्यो सरकारान ट्रान्सफरी मारल्यो। मुख्यमंत्री पार्सेकर आणि मंत्री दयानंद मांद्रेकाराच्या मतदारसंघांनी फाटले 10 वर्सांत ड्रग्सांचो वेव्हार चडार पडला म्हूण सरकाराचेर सध्या काँग्रेसीचे आरोप जावंक लागल्यात। फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। इतल्यान हे खबराचे हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट।